तुझ्या हातांत एक आरसो घे आनी पळय, तुका तातूंत कालें दिसता, तुका तातूंत तुंस दिसताय. देवान रचलेल्या सागर, पर्वत, मळब तसल्या अपुर्बाच्या संगती पैकी ताका खंयचे चड मोगाचें तूं जाणाय? त्या सर्व पैकी तुंस देवाक चड मोगाचो. देवान पृथ्वीर रूख, झाडां आनी मनजाती रचलेल्या उपरांत मनशाक रचता. धरणीतावन तो धूळ घेता आनी ताका जागृतायेन रूप दिता. हेर खंयच्या मनजातीच्या नाकान तो फुंकना, पूण मनशाच्या नाकान तो आपलो श्वास भरता आनी ताका जीव दिता. आदामच्या भोंवतणी जायती रूख, झाडां आनी मनजाती आसली, जाल्यारय ताका उगबोन बगता. हे देव पळयता. देखून तो आदामक न्हिदायता आनी ताच्या बरेसो एक कुडको काडटा. आदाम न्हिदेतावन उठताना स्त्रियेक पळोवन कुशेन उडकाना मारी लागलो आनी ताका मोगान एव म्हूण नांव दिता. आनी आदामचे आनी एवेचे कुटुंब संवसारांतले पयले कुटुंब जाता. पयत पुस्तक देवान तुका आनी म्हाका ताच्या स्वरुपायसर रचला म्हणटा. म्हणजे देव म्हजे आनी तुजे बरी दिसता म्हूण तूं चिंताय की ना? ताचो अर्थ देवान ताचो आत्मो आमचे भितर घाला. देखून आमी चिंतूंक, विंचून करूंक आनी चड करून मोग करूंक शकता. देखून आनी हर एक मनशाक पळयतना ताका देवान रचला आनी आमी ताच्या रचनांची उत्तीम आनी चड मोगाची म्हूण केदींच विसरनाका. देव बरें करूं.